Mercury A35. Duce sorge aina donia moso moshi magu magu kam kam ai kodosa so mestaci Doin Bahadoy Gorosamchi Aikotosa Somestashi Doin Bahadoy Gorosamchi बाबाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे असो देवासाठी आम्ही ताची मोजत मागून आयल्या जिविताचो दोनी तोच आमचो देव तोच आणि देवाचो पूत जेजू संवसारांत आयलो मनशा कुळांत होच आपलो बाबाचो मोग करतो मातेवसाचें शुभ वर्तमान हेंच देवपण जेजूचें दाखयता जिविताचो आमचो दोनी म्हणून मानून घेवया आनी ह्या वेळार आमचीच इंदेसां फुडें घालून ताचे लागीं मागुया आयच्या दिसांत आमी मिगेल Geronimo di Costa हाच्या अर्पेपासात मागता देवान ताची काकूट करून सासरेक सूख ताका दिवन तशीच निकोलस लुईस आपल्या जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवाची कृपा आमी मागता आनी दिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां उठून घेवन देवाचें मोक्षणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सत्तुऱ्या देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो इनायचा सांगता मनाची दोन मनांचो वायगड करेचो हांवें जायती प्रार्थना केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवाचो सगळ्या देवाक बाबा आनी तुमकां बाबा म्हणटो अशें खातीर आमच्या सर बदला देव आमची काकूट करून आमची पातकां बघून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोनिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोनिया काकूट कर प्रार्थना सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा बाबा म्हूण गावलो मारून आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केलें ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी जोडीशें कर आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा दुसरे सोबतीचे पुस्तकं वेळे वाचन मोजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हणलें इस्रायला आतां सवेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच सरेस्परा तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें ताच्या रस्त्यांनी चलचें ताचो मोग करचो सगळ्या तुज्या आत्म्यान सरेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची तुज्या बरेपणाक
हांव तुका आयज दिता ते तुज्या सोरेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग प्रितूम आनी तातूंत आसा तितले सोरेस्परा तुज्या देवाचे. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांची ताचें काडीत आसले आनी ताचे फाटल्यान तांची संस्कृतीक आनी आयचो दीस पर्यान तुमकांय सगळ्या राष्ट्रांतली ताणें विचून काडली. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोद करात आनी आपल्याच वाद्याची जावं नाकात. कित्याक सोरेस्पूर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी व्हडचो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशाची तोंडां पळयना, लजूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेलोशी करता. पोरक्याचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्याचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देशान तुमी पोरकीं आसल्यात. सोरेस्परा तुज्या देवाचें तूं भेद उरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताका चिकटून रावतलोय. ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या काशा दोळ्यांनी पळयलेल्यो आदल्यो ओड आनी अजबाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तान गेल्ले तेन्ना ते स्वतारा वयर नासले जाल्यारूय सोरेस्परान तुज्या देवान तुका अंतराळा वेल्या नोकेत्रां इतलो वाडयलो. देवाचे उतोरे. तुमचो जबाब. सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. म्हणुया, सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. सियोना तुजे देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारोनांतले आडाबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदोव केल्यात. जबाब. सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. तुज्या शुमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. सोरेस्पराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुटसुटीत तुजो चोप परगट जाता. जबाब. सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर पोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्यारूच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना आनी आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. सोरेस्पराची वखाणी कर जरूर जाल्या. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. शुभ अर्तना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हळें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते कफरनामान पावतच देव मंदिराचो दंड घेतल्यांनी पेद्रू सरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हळें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दंड वो सरकार पोटी घेतात? आपल्या घरच्यांक वो पोरक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटच घरचीं सुटलीशीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावन दर्यान वचून गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले.
ते घे आनी म्हजी आनी तुजी पोट्टी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान मातेवसाचें घेतलेलें आसा आनी आयची खबर करून मातेव जेजू ताचें देवपण दाखोवंक सोदता. जेजून टॅक्स फारीक केलें वो ना हाचेर मत मेळटा. इस्रायल पोरचेक तांबड्या दर्यांतल्यान उत्तरून हाडटोच देवाचे उपकार आठोवंक एक टॅक्स आसलें. इट इज इन ऑनर ऑफ ग्रॅटिट्यूड. देवाचे उपकार आठोवंक ते देव मंदिराचे टॅक्स फारीक करताले. आनी रोमकार जे थंय राज चलयताले, हे रोमकार केन्नाच आपुणूच आपणाक टॅक्स फारीक करिनासले. बिकॉज दे वर सिटिजन्स. रोमकार सिटिजन्स आसले, नागरीक आसले, ते टॅक्स फारीक करिनासले. पूण रोमकार जे कोण राज दुसऱ्या राज्यांचे चलयताले तांचे कडचे टॅक्स घेताले. एम्परर आसलो तो आपल्याच गोरच्या लागचे टॅक्स घेनासलो, पूण ते राज दुसऱ्यांचेर चलयता तेंचे टॅक्स घेताले. आनी जेजू तांकां उगडास करता, हें तो देव मंदिराचें टॅक्स तो देवाचो पूत. आनी देवाचो पूत जालो आनी देवाकूच जर ते वेता टॅक्स, ताका टॅक्स कशें लागतलें तें? हें लागना. तर तांचो समज ते ताका सांपडावंक सोदताले ते हांगातूय जेजू तांकां दाखयता आपुणूच तो देव, आपुणूच देवाचो पूत, जाल्यार ते टॅक्स संवसारी आपणाक लागना. भयणीनो, ही पद्दतीन मातेवस जेजून टॅक्स फारीक केलें वो ना हाचेर दाखयना, पूण तो देव म्हूण आमकां सोत मनशाक हें तो बरयता. दुसरें जेजू कितें करता? तांकां वायट दिसना जावंक तो टॅक्स फारीक करता. पूण टॅक्स फारीक करता ते तांची जबाबदारी सगळीच ते पाडिनासले. आमी जायते जाण जे कोण रस्तो उजार करता, गाडयो घेवन भोंवता, आमी रोड टॅक्स फारीक करता. पूण आमी जाणा जायते ऑथॉरिटी आसा पळय ते रस्ते आमचे सारके करिना. जरी आमी टॅक्स फारीक करता तरी आसतना रस्ते फारीक करना. असलेय मनीस थंय आसले. जेजू तांकांय ही शिकोवन दिता, जे कोण कितें करचें आसा तें आमी फारीक करता जाल्यार ती मजुरी आमकां ताची मेळूंक जाय म्हणून. आनी तिसरें बाबडीनो, जेजू फारीक करता एक नवला कशें करून. वच म्हणटा आनी जी मासडी तुका मेळटली ताचे तोंडांत हो नाणो मेळटलो, तो गांवची पोट्टी फारीक कर. समथींग सुपर नॅचरल. आमी खंयची मासडी काडल्यार आमकां कॉयन मेळटलो म्हणून ना, ते मासडेन घाला जाल्यार मेळटलो. पूण बाबडीनो, जेजूक पदवी आसा सैमाचेर आनी सैमान आसलेल्या वस्तूचेर हेंवूय आमकां दाखयता. पूण तो नाणो जेजू कांयच नासलो तो करूंक, कित्याक ताणें सगळेंच रोचलां. तितलेंच न्हय, मनशाक गिन्यान दिलां आनी मेल्ल्याक पर्यंत जिवंत केलें. अशें जाल्यार ही देवाची पदवी आमच्यांत आमी ओळखून घेवंक जाय. कित्याक देवा लागीं जायना तें कांयच ना. नातूय तो उत्पन्न करता. हो कॉयन, हो नाणो, हो नुस्त्यांतल्यान तो उत्पन्न करता आनी संवसारी वस्तू आसा त्यो एके भाशेन करून काडटा. पूण त्याहून स्वर्गीच्यो वस्तू अदीक गरजेच्यो म्हणून जेजू आमकां सांगता. हाची ल्हानशी शिकवण जाय, पूण दरेक आमकां लागता आमी ती घेवया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचून आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटयता प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो वांगडो जातलो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचून आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालें दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर बलिदान बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकृतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक बिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रान शास्त्राच्या देवा सरकार्यान सरताय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या बाबा मुसर्गीक गाय सय सय सर्वेस्वराचे नांवे येता ताका सय मुसर्गीक गाय सय सय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सुसुगेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यानी सासणीक गोरराचें हें रगत पातकाचें बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदक दिवन बाबार तुजो गुड परगटुया सगळ्या जेसू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्शवंतपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी वतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरो वर्ष धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा पिढीची काकलत कर. मिंगेल जेरोनिमो डिकोस्टा हाच्या आत्मेची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखार मोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आयज वाडदीस संभ्रमतला निकलस लुईस हाचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती बागेन धरून तान सर्व काळजी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पुरविदार बाबा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायजन ये. तुजी कशी सर्गात जाता कशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो रायचो सांगता आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टी कशी आमची बदकां बरोबर आनी आमकां पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुल्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोडीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वातरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समय जेजू क्रिस्ताक तुज्या दोन मुखार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मागान शांती. संवसाराचें ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
प्रार्थूया. मुगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियो. आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सगळें आसूं. सर तुझा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया T37. Akbar Marigamche Sagati Gahoya Raniyeng Sorgavele Kale Santana Bondoya No man Marie No man